कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। एका मंत्र्याक आपली फाईल क्लियर करपा खातीर 20 लाखांची लाच दिली म्हूण सांगून पुराय राज्यांत दादलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान खवदळ घाल्लो। मडकयकाराचे हे आरोप फकत राज्यांतूच न्ही जाल्यार देश पातळीवेल्यार राष्ट्रीय मिडियान उखलून धरिल्ले। मात त्याच पांडुरंग मडकयकाराचे आतां घुमजाव। पळयात मडकयकाराची बदलिल्ली भाशा। गोयचो राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष कांय दिसा फाटीं गोंयांत आयिल्लो। ह्या वेळार BL संतोषान भाजपाच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतिल्ली। तेन्नाच ताका सद्याक भाजपात आशिल्लो आदलो आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकारूय मेळिल्लो। BL संतोषाची भेट घेवन भायर मिडिया कडेन उलयतना मडकयकारान बॉम्ब घाल्लो। Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. Or all ministers are busy in counting money. Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department. He directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. It was not a big work. It's a routine work. नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't take a name. But when I leave a party, I will take a name. I tell you very frankly, it's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. मडकयकाराचे हे गंभीर आरोप गोंयभर चर्चेचो विशय थारिल्ले। राष्ट्रीय पातळीचेरूय ताचे पडसाद उमटिल्ले। मजगती ब्रेस्तारा भाजपाचो आनीक एक राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणेन मिडियाच्या प्रस्नांक जाप दितना मडकयकाराचे आरोप फटीचे म्हूण विधान केल्ले। हाचेर मडकयकाराक विचारल्यार ताचे 360 डिग्री घुमजाव। हो प्रस्न खंय अंतर्गत? पक्ष पातळीचेर ताची चौकशी चल्ल्या। पक्षान दखल घेतल्या। भाजप सोडपाचेर सद्याक मडकयकार कांयच उलोवपाक तयार ना। अजून खंय इलेसावाक 2.5-3 वर्सां उरल्यांत। सर, तुम्ही ते आरोप घातलेलो पळय मंत्र्याचेर, तेजेर बीजेपीन म्हटलां तुम्ही ते फेक आरोप घातला म्हणून। सो तुम्ही कशें कितें पळयतात ताका? ते आम्ही बीजेपी पार्टी आम्ही बीजेपीचेच मरे। आम्ही वी आर डिस्कसिंग दॅट इश्यू विदिन पार्टी लेवल। ओके। या पूण सर, तुम्ही तो गंभीर आरोप घातलेलो न्हू मंत्र्यान तुमचे कडल्यान पैसे घेतले म्हणून? ना, तेजेर आता पार्टी कडल्यान हें चल्ला, डिस्कशन चल्ला, इन्क्वायरी चल्ला। पार्टीन सांगला आता म्हाका आमी पार्टी लेवलाचेर तें करूया म्हूण कितें आसता। ओके। मातसो राम म्हणून हां। party has taken the cognizance of that and party will decide what to do. It is within our party issue. सर, आणि त्या दिस तुम्ही पार्टी सोडपाचे उलयल्ले, पार्टी सोडपाचो प्लॅन आसा तुमचो? ना, nothing decided. ओके। अजून इलेक्शन लागीं पावना। इलेक्शनाक अजून 2-2.5-3 वर्सां आसा। ओके। मागीर इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना पळोवपाचें। आतां बरें। कितें आतां कोण खंय वयता, खंय करता, पार्टी उरता खंयच्यो, पार्टी खंय एमालगमेंट जाता, कोण खंयच्यो सायडीक वयता तें पळयतलो आनी मागीर हांव डिसिजन घेतलो कितें करपाचें इलेक्शन डिक्लेअर जातना। ओके। तेच गंभीर आरोपांचेर तेच मडकयकाराची आता ही भाषा। मात मडकयकारान केल्ल्या आरोपांचेर भाजपाच्या खेम्यात खवदळ पडिल्लो। मजगती अशी चर्चा चलिल्ली की ते संबंधित मंत्र्यान मडकयकाराचे घेतिल्ले पैसे परते दिले। मडकयकारूय राजकारणातलो खिलाडी। केल्ल्या आरोपांचेर जर पैसे परते मेळ्ळ्यात जाल्यार तितलीच मडकयकाराक थाकाय। हरशी म्हूण बीजेपीत आसूनय फुडल्या इलेसांक बीजेपीचे तिकीट गोंयांत पडटली हाची शाश्वती खुद्द मडकयकाराकूय ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकार।